सभापती रमेश तवडकरान उपसभापती वेंचणुके खातीर जाहीर केल्ली आदीच सुचोवणी फाटीं घेतली। तशेंच नामांकन स्विकारपा खातीर जारी केल्ली आदीच सुचोवणी लेगीत फाटीं घेतल्या। उपसभापती पदा खातीरची वेंचणूक 12 जुलय 2022 दिसा जावपाची आशिल्ली। हाचे खातीर म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान उपसभापती पदा खातीर अर्ज दाखल केल्लो। पणजे शारा परस बाबुशाचे लक्ष पणजेतल्या रियल इस्टेटी कडेन चड आसा अशी उत्पल पर्रीकारान पणजेचो आमदार आनी मंत्री बाबुश मोन्सेराताचेर सणसणीत टिका केल्या। फादर सन एंटरप्रायझीसचो कारभार पणजेक इबाडटलो अशें उत्पल म्हणटा। पणजेत चलिल्ल्या सगळ्या वेवहारांचेर मुख्यमंत्र्यान बारीकसाणेन लक्ष घालचें अशी मागणी उत्पलान केल्या। उत्पलाचे म्हणणे अशें आसा की फादर सन एंटरप्रायझीसाचो कारभार पणजेक सोंपयतलो अशें उत्पल म्हणटा। हो सगळो चलिल्लो कारभार मुख्यमंत्र्यान बारीकसाणेन ताचेर लक्ष घालचें अशी मागणी उत्पलान केल्या। उत्पलान बाबुश मोन्सेराताचेर आरोप केला। गोंयांत जमिनी पोंदच्यान लायटीचे केबल घालपाच्या कामाक पयलीं प्राधान्य दितलो। तशेंच फोंड्या वाठारांतल्या मडकय मतदारसंघात ह्या कामाक 40 कोटी निर्धारीत केल्या अशी म्हायती मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकरान दिल्या। शुक्रारा तळुले बांदोडा उडीर दुर्भाट फिडराच्या जमिनी पोंदच्यान लायटीचे केबल घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी गणपत नायक, वीज खात्याचे सचिव राजशेखर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पावसाच्या दिसांनी राजधानी पणजेचे रस्ते उदकापोंदा वचप आणि त्याच उदकांतल्यान कशी तरी वाट काडप हाची पणजेकारांक जणू संवयूच जाला। पणजे स्मार्ट सिटी जावपाची आसा तेन्ना जातली, पूण ते आदी पणजेत भरपी उदकाची वेवस्था करात अशी मागणी लोक करीत असतात। इल्ल्याच्या पावसान लेगीत पणजेचे रस्ते उदकापोंदा कित्याक वतात? पणजेत भरपी उदकाक कोण जापसालदार हाचो गोमंतक टीव्हीन सोद घेतलो आणि कशा तरेन हांगासर उदक हे भरता हाचो सोद गोमंतक टीव्हीन घेतलो आणि लोकां मेरेन पावयलाय। पणजेच्यो खळयो रस्त्यार नितळ करूंक नाशिल्ल्या कारणान उदक कशें तुंबता हाचो रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन घेतलो। तुम्ही पळोवपाक शकता कशा तरेन पणजेची जी गटारां आसा, नाले आसा, त्याचे काम कशें अर्धवट उरिल्ले। आयज आयतार सावन काणकोणा श्रीस्थळ वाठारांत योग मेळाव्याक सुरवात जाली। दर आयतारा हो योग मेळावो 1 वर जातलो अशें सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान सांगला। योगान मनशाची भलायकी, मानसीक शांती आणि आध्यात्मिक प्रबोधन जाता। तशेंच काणकोणच्या लोकांक दीर्घ आयुष्य लाभचे ह्या हेतांत सभापतीन श्रीस्थळ पंचायत सभाघरांत योग मेळाव्याचें आयोजन केलां। दर आयतारा सुवातेर येवन योग आणि प्राणायामाचे महत्वपूर्ण मुद्दे मांडटले अशें सभापतीचें म्हणणें आसा। ह्या मेळाव्याक सभापती रमेश तवडकर आणि हेर वांगडी तशेंच लोकांची उपस्थिती आशिल्ली।
शेनवारा दिसा तिसवाडी आजोशीच्या सेंट मॅथ्यू चर्चीची 4.5 लाखाची घाट चोरिल्ल्या चोरांक कुणय हांगा अटक जाली. हे दोनूय आरोपी उत्तर प्रदेशातले हालीसराक ते तिवरे फोंडे ह्या वाठारांत रावताले. अजमेर आलम 18 वर्सांचो आणि चुन्ना खान 36 पिरायेच्या दोनूय दुबावितांक आक्षे पुलिसांनी अटक केली. फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोचे जेटीची सामकीच वाट लागल्या तेन्ना ही जेटी दुरुस्त करून वास्कोच्या नुस्तेकारांक थकाय दिवपाची मागणी अखिल गोंय बोट धनी संघटनेचो अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजान केल्या. ह्या जेटीक लागूनच वास्कोच्या नुस्तेकारांक चड त्रास जाता अशें जुजे फिलीप सांगता. देखून नुस्तेमारी खात्यान ह्या प्रशासना कडेन गांभीर्यान लक्ष घालचें आनी ही जेटी दुरुस्त करची. जेटीच्या विशयाचे कोणेच राजकारण करचें न्हय अशें जुजे फिलीप सांगता. मोबोर केळशी दर्यादेगे वयली रेंव व्हांवपाक लागिल्ल्यान व्हडलो प्रश्न आतां उप्रासला. दर वर्सा उण्यांत उणी 20 मीटर दर्यादेगेची रेंव हायटायड लायनीक लागून व्हांवपाक लागता. दर्यादेगेची राखण करपा खातीर वेळार योग्य उपाय करपाक जाय. वेळार उपाय करूंक ना जाल्यार चक्रीवादळ सुनामी सारके हेर गजाली वेळार नुस्तेकारांक आपलो जीव वगडोवपाची शक्यताय आसा. मोबोर केळशी वाठार भूंय वर्तनात्मक नदरेन सोबीत सुवात आसा. एके वाटेन दर्या आनी दुसरे वाटेन साळ न्हंय जी सैमीक संकश्टांतल्यान लोकांक वाचयता. मडगांवची सिवरेज सारकी ना ताका लागून मडगांवां हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाता अशें आदलो नगरसेवक केतन कुडतरकारान सांगलें. फाटलीं 25 वर्सां ड्रेनेज सिस्टम निवळ करूंक ना ताका लागून मडगांवां ही परिस्थिती निर्माण जाल्ल्याचें ताचें म्हणणें. ह्या परिस्थितीक मडगांवचे राजकीय फुडारीच जापसालदार आशिल्ल्याचें तो सांगता. फाटलीं 25 वर्सां तुमी ही ड्रेनेज सिस्टम निवळ करपाचें शाणपण तुमकां सुचूंकूच ना अशें तो विचारता. एकोणीसशे 99 अधिसूचित जाल्ल्या म्हादय अभयारण्याचो माल 70 मालांतल्या 29 गांवांक बसला. 2099 अधिसूचित केल्लो हो म्हादय अभयारण्याचो मार जो आसा तो 70 मालांतल्या 29 गांवांक बसला. हाका लागून 70 मालांतले लोक अभयारण्या आड संघर्श करतात. आतां अतिसंवेदनशील वाठारांत 56 गांवांचो आस्पाव केल्ल्यान नवें संकट उबें रावला. ताका लागून संबंदीत गांवांतले लोक हुस्क्यांत सांपडल्यात. मजगतीं भलायकी मंत्री तशेंच थळावे आमदार विश्वजीत राणे हांणी हे संबंदात फेरविचार करपा संबंदात केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्याच्या मंत्र्यांची भेट घेतले अशें जाहीर केलां.
श्री विठ्ठल म्हणा, विठोबा म्हणा वा पांडुरंग म्हणा, ती तांच्या भक्तां खातीर माऊलीच. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोंय, तेलंगणा तशेंच आंध्र प्रदेशात लेगीत ताची पुजा आराधना करतात. साधारणपणान ताका विष्णूचो अवतार मानतात, जाल्यार ताका कांय कडेन कृष्णाचेच दुसरे रूप मानतात. दर आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीक विठ्ठल भक्तांची पायवारी पंढरपुराक वयता. सुमार 800 ते 1000 वर्सां सावन ही वारीची परंपरा आयज मेरेन चलत आयल्या. एका हातात ताळ घेवन दुसऱ्या हातात भगवी गुडी उबारून आणि कपलाक तिळो लावन वारकरी पंढरपुराची वाट धरतात. विठ्ठल भक्त पंढरपुराच्या भेटेक पावल्यात आणि आमी पंढरी तुमच्या भेटेक हाडल्यात. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी मुख्यमंत्री पदाचो कार्यभार हातींत घेतल्या उपरांत पयल्याच फावट एकनाथ शिंदे आनी ताची घरकान्न लता हांचे हस्तुकी विठ्ठल रखुमाईची महापुजा जाली. फांतोडेच्या 3 जावन 10 मिनटांनी ही शासकीय महापुजा जाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांचे सयत बीड जिल्ह्यातल्या देवराई तालुक्यातल्या रुई गांवच्या मुरली बबन नवले आणि तांची घरकान्न जिजाबाई मुरली नवले या शेतकरी जोडप्याक विठुरायाच्या शासकीय महापुजेचो मान मेळ्ळो. महाराष्ट्रातल्या शेतकरी, वारकरी, कष्टकरी समाजातल्या सगळ्या घटकांक सुख, आनंद आणि समृद्धी मेळची आणि कोविड संकट कायम स्वरूपी वचचे तशेंच राज्यातल्या शेतकरी, कष्टकरी समाजातल्या दर एका घटकाक सुख, समृद्धी मेळची आणि राज्याचो सर्वांगीण विकास जावची अशी प्रार्थना ह्या वेळार शिंदे आणि विठ्ठला कडेन केली. म्हज्या कार्यकाळात हांव वारकऱ्यां खातीर पंढरपुराचो विकास आराखडो तयार करतलो अशें ताणें आश्वासन दिलें. मुस्लिम धर्मात मनयल्ल्या मुखेल 2 परबांमदली एक परब म्हटल्यार ईद अल अदा. पुराय गोंयांत तशेंच देशांत सगळे मुस्लिम भाव एकठांय येवन हे ईद व्हडा उमेदीन मनयतात. मुस्लिम धर्मात मनयल्ल्या मुखेल 2 परबांमदली ही एक परब म्हणजेच ईद अल अदा पुराय गोंयांत तशेंच देशांत सगळे मुस्लिम भाव एकठांय येवन हे ईद व्हडा उमेदीन मनयतात. विठ्ठल नामाचो गजर आणि भक्तिमय वातावरणात प्रति पंढरपूर म्हणून नामना आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळेच्या श्री विठ्ठल मंदिरात आषाढी एकादशीक व्हडा उमेदीन सुरवात जाली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सकाळी श्री विठ्ठल रखुमाईचो अभिषेक केलो. कोरोनामुक्त आणि राज्याची सर्वांगीण उदरगत जावची अशी प्रार्थना श्री विठ्ठला कडेन केल्या अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दर वर्सा श्रद्धेन आणि भक्तिभावनेन भक्तगण विठ्ठलापूर साखळेच्या देवळात व्हडा उमेदीन आषाढी एकादशी मनयतात. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाक बौद्धिक शिक्षण महत्वाचे. मनन आणि चिंतन करून शिक्षण आत्मसात करप गरजेचे. पुस्तक पुरते ज्ञान आसप गरजेचे न्हय तर सामाजिक आणि भौशीक ज्ञान आसप गरजेचे. पालकांनी, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोनान विचार करप गरजेचो. तशेंच संदीचोय वापर करून विद्यार्थ्यांक एका विशिष्ट मार्गार पावपाक जाय अशें श्री हनुमान विद्यालयाच्या भोवमान सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयऱ्यान विचार मांडले. भोवमान सुवाळ्या वेळार माचयेर वाळपय शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष नरहरी हळणकार, शाळेचे मुखेली सौ सुविधा बर्वे, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सौ साधना जोशी, संस्थेचे व्यवस्थापक देवेश पेडणेकार, सचिव सौ गायत्री गावस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
आयज आषाढी एकादशी लाखांनी वारकरी आणि पंढरपुराचो विठुराय यांच्या भेटीचो दीस. गोंयांतले खूब वारकरी विठ्ठलाच्या भेटेक पंढरपुराक रवाना जाले. विठ्ठलाच्या भेटेक गेले उपरांत आपल्या जिवनातलो अंधकार पयस जाता. कितलीं संकश्टां आयलीं तरी मार्ग दिसून येता अशी श्रद्धा मनात बाळगून वारकरी पंढरपुराक वतात. आणि ह्याच कल्पनेन मालवणचो एक चित्रकार समीर चांदरकारान बल्बा भितर विठ्ठलाची प्रतिकृती तयार केल्या. एका धाकट्या बल्बात चांदेलकरान देवयल्ली ही मूर्ती मातयेची आसा. ही विठ्ठलाची ल्हान मूर्त फक्त 3 सेंटीमीटर उंचायची आसा. थॉमस आल्वा एडिसन हाणें बल्बाचो सोद लायलो. हाका लागून जगात सगळीकडे उजवाड फाकलो. पूण इतलीं वर्सां ज्यांच्या जिणेंत काळोख पातळ्ळा त्या दीन दुबळ्यांचो काळोख पयस केलो श्री विठ्ठल माऊलीन. म्हणजे पंढरपुराचो विठ्ठलूच बल्बावरी उजवड फाकयता अशी ह्या कलाकृती फाटली कल्पना आशिल्ल्याचें ह्या चित्रकारान सांगलें. श्रीलंकेतल्या आर्थीक संकश्टाक लागून लोकांची तिडक तेंगशेर पावली. राष्ट्रपती भवनाचेर शेकडो लोकांनी मोर्चा काडलो. इतलेंच न्हय जाल्यार श्रीलंकेचो प्रधानमंत्री रनील विक्रमसिंघे हांच्या घराक उजो पेटयलो. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्ष हांच्या निवासस्थळार शेनवारा तिडकल्ल्या नागरिकांनी हल्लो केलो. आक्रमक आंदोलक थेट तांच्या घरांत घुशिल्ल्यान राष्ट्रपती राजपक्ष हांकां थंयच्यान पळ काडची पडली. कोसळिल्ल्या आर्थीक स्थितीक राजपक्षे जापसालदार असो आरोप करीत शेनवारा शेकड्यांनी आंदोलक आडोवपा खातीर अश्रू धोर तांचेर सोडलो. पूण आक्रमक आंदोलक राष्ट्रपती भवनात शिरले. आंदोलकांनी राष्ट्रपती भवनात घुसघेरी केली. उपरांत जाल्ल्या संघर्शात खूब जाण जखमी जाले. फुडल्या 5 दिसां खातीर उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान गोंयान 9 ते 13 जुलय मेरेन 5 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या वेळार नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. शुक्रारा हवामान खात्यान जाहीर केल्ल्या रेड अलर्ट दिसा पुराय गोंयांत उटंगराचो पावस पडलो. तशेंच वचत थंय उदक भरिल्ल्यान लोकांचें लुकसाण जालें. ताका लागून लोकांनी ह्यो शिटकावण्यो आडनदर करच्यो न्हय म्हणून हवामान खात्यान आवाहन केला. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी सेंटराचे उक्तावण कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी जाला. आसोलना पंचायत हावजा लागसर आशिल्लें केंद्र हांगा उबारला आनी आतां ह्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांक बरीच साधन सुविधा मेळटली अशें काब्रालान सांगलें. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धार्थ गावस देसाय, आदले सरपंच लता गावस देसाय आनी हेर वांगडी थंय हाजीर आशिल्लीं. म्हापशे पुलिशेन शेनवारा जाणटेल्यांक खातीर एक खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. एखाद्या वेळार गुन्यांवकारी घडणूक वा आपतकालीन परिस्थिती वेळार कोणाक संपर्क करप तांकां खबर नासता. देखून घरान एकटोच रावपी जाणटेल्यांक खातीर म्हापशे पुलिशेन ही खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. गुन्यांवकारी घडणूक वा आपतकालीन परिस्थिती कोणाक संपर्क करचो वा कितें करप ह्या विशीं पुलिशेन तांकां मार्गदर्शन केलें.
काँग्रेसीचो खंयचोच आमदार फुटून भाजपान वयचो ना ही फक्त वावडी आशिल्ली अशें अमित पाटकरान सांगलें. काँग्रेस आमदार भाजपान वचपाची वावडी कोणी तरी पातळायिल्ली हे फाटभुंयेर अमित पाटकर उलयतालो. सोमारच्यान विधानसभा अधिवेशन चालू जावपाचें आशिल्लें हे फाटभुंयेर आमी मेळिल्ले. विधानसभेत खंयचे विशय काडप हाची चर्चा आमी केली अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. न्हयबाग पेडण्या एका व्हाळांत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. पुलावयल्यान वचपी कोणी तरी ही कूड पळयली आनी पुलिशेक फोन केलो. पुलिसांचो एक पंड घडणूक स्थळार पावलो. व्हाळांतल्यान कूड भायर काडपा खातीर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांकूय घडणूक स्थळार आपयल्ले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही कूड व्हाळांतल्यान भायर काडली. पुलिशेन पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या आनी फुडलो तपास चालू आसा. वाळपय नगरपालिकेच्या कामगारांनी शेनवारच्यान संपाक सुरवात केली. जो मेरेन वेळार पगार आमकां मेळना तो मेरेन आमी काम करपाक येवचे ना अशी अट तांच्यांनी सरकारा मुखार दवरला. कामगारांक पगार वेळार दिवंक नाशिल्ल्यान सरकाराचेर तांच्यांनी राग उक्तायला. मुस्लीम भावांक पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान ईदाची परब कशें मनयतले असो तांकां प्रश्न पडला. वेळार काम करून लेगीत पगार वेळार मेळना अशी कागाळ नगरपालिकेच्या कामगारांनी केल्या. फाटल्या जानेवारी सावन आमकां कसलोच कामाचो भत्तो मेळूंक ना. तशेंच कोरोना काळाचे पयशे आमकां आजून मेरेन दिवंक ना. पावस सुरू जावन 2 म्हयने जाले पूण कामगारांक रेनकोट लेगीत दिवंक ना. ते खातीर कामगारांक काम कशें करपाचें असो प्रश्न पडला. मॉन्सून हंगामात 1 जून ते 9 जुलै या काळात राज्यात 63 इंच परस चड पावसाची नोंद जाली. फाटले 2 दीस राज्यभर घोग्यांनी पडपी पावसान शेनवारा विसव घेतलो. ताका लागून विस्कळीत जाल्ली लोकजीण सुरळीत जावपाक मजत जाली. पूण राज्य हवामान विभागान 14 जुलै मेरेन राज्यात ऑरेंज अलर्ट कायम दवरला. ताका लागून फुडल्या 5 दिसांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यता आसा. बेरेस्तार आनी शुक्रारच्या 24 वरांत गोंयांत वट्ट 6.64 इंच पावसाची नोंद जाली. त्या उपरांतूय पावस पडत आशिल्लो. मजगती राज्यांत 63 इंचा परस पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या हंगामात ह्याच काळात सरासरी 49 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. सैमीक पद्दतीन शेती करपाक महत्व दिवपाक जाय. तशेंच शेती करतना भारतीय पारंपारीक पद्दती आपणोवपाक जाय. हातूंतल्यान सैमाचो इबाड जावचो ना अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्यक्त केलां. देशांतल्या शेतकारांक उर्बा दिवपा खातीर शेतकी मळाक लागपी साधन सुविधा सरकार दिता अशें प्रधानमंत्र्यान म्हटलां. गुजराताच्या सूत वाठारांत आयोजीत केल्ल्या एका सैमीक शेती आयोगाच्या कार्यावळीक व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अशें लोकांक जाहीर केलें.